देवरिकरू येणारा पर्यटक विष्णू कार्यक्रम पुढे होत असताना आणखी एक माणकुलो कलाकार माचेर येता जो कलाकार आपल्या श्यामाई शपाईच्या हातान हात दवरून तांच्याच पावलांनी पावलां मारून 6 व 5 वर्सांचे पिरायेचेर ताणें हे कोंकणी माचयेचेर आपलें पावल दवरलें. गेले फावटी भुरग्यांच्या तियात्र सोडतीत ताणें गायलेल्या कॉमेडी कांताराक पयलो इनाम फावो जाल्लो. वेगळेच तरेची वेगळेपण आसा ताच्या गावपांत तो गायतलो आपल्याच्या शापायन घडलेलें विलियम फेर्नांदीस हाणें रचलेलें गीत तुमचे सेवेक एक माणकुलो कलाकार विलियम फेर्नांदीस आनी लुइजा हांचो नातू रोनाल्ड फेर्नांदीस माचयेर येता. ताळ्यांच्या मोठ्या आवाजान ताका येवकार दिवया. गीताचें नांव पयलेंच कांतार आनी कितलेंसो व्हडल्या ताळयो जावन. Soy
हो असलो रोनक फेर्नांडीस इश्टानो अशे ल्हान ल्हान कलाकार हे माचयेर उत्पन्न जायत रावले जाल्यार खरेंच आमची तियात्र माची श्रीमंत जायत वेतली. इश्टानो आनीक उरल्यात ती कांतारां घेवन आमचे तुमचे सेवेक आमी रोखडेच हाजीर जातले ते म्हणसर उरल्यात ते पुरस्कार. मानेस्तानो आनी तियात्र मुग्यानो वेळ खूपच जाल्लो आसा पूण हांव जाणा तुमच्यान तितलीच उमेद भरिल्ली आसा कित्याक आमी आतां अव्यावसायीक मळार योगदान दिल्ल्या तियात्रिस्टां खातीर आनी तियात्राक हेर वाटांनी सहकार दिल्ल्या खातीर तांकां आमी आज पुरस्कार भेटयतात आनी हे पुरस्कार आसात लुकाजिनो रिबेरो हांच्या नांवान हांच्या मानान. लुकाजिनो रिबेरो हांचे खरें नांव कॉस्तांसियो लुकाजिनो कारिदाद रिबेरो. जानेराचे 2 1863 वर्साक आसगांव बार्देस गांवांत तांचो जल्म जालो. इटालियन बॉय हो इटालियन ट्रूप ऑपेरा करूंक जेन्ना भारतांत आयिल्लो तेन्ना ताका तांचे बॅक स्टेजीर एक आर्टिस्ट म्हणून वावुरपाचो मान फावो जालो. जेन्ना हो इटालियन ट्रूप परत आपल्या देशांत गेलो तेन्ना तांणी सांडिल्लीं सगळीं आंगोस्त्रां एकठांय करून लुकाजिनो रिबेरो हांणी इटालियन भुरगो हो पयलो वयलो तियात्र माचयेर हाडलो. आज ताचेच यादीक ताच्याच मान सन्मानाक आमच्या पुरस्कार विजेत्यांक आज आमी तियात्र अकादमी पुरस्कार भेटयता. तर परत एक पावट मागता आमच्या सगळ्या मानेस्तांक हांगा माचयेर येवचे. एंटनी बाब तुमी तांच्या पावलांक तुमचे सांगाताचे पावलांक जोडचे. खिणाचोय कळाव म्हाका करपाचे ना. ह्या सत्रांत आतां सगळ्यान पयलीं एक ब्रोशराची उक्तावणी जातली आमच्या मानेस्ताच्या हातांतल्यान. ह्या ब्रोशराचेर आयज अव्यावसायीक मळार जांकां पुरस्कार फावल्या तांचे विशीं सगळी म्हायती आसतली. एक कळवणी आसा. हे पुरस्कार जाले उपरांत अवितो बाब तुमच्या खातीर आपलो संगीत पंगड आनी कांतरिस्तांच्या सांगाताक परत माचयेर येतलो आनी कांतरा वरवीं तुमकां सगळ्यांक उर्बेर दवरतलो. माचयेर खुर्च्यांची वेवस्था जाल्ली आसा कारण आयज जे पुरस्कार भेटोवपाक आयिल्ले आसात तांचो भार आमच्या काळजाक चड जाल्लो आसा आनी म्हणून तर आमचे पांय आयज विसो घेवंक सोदतात. दुसरे फावट परत एक फावट नेटान तियात्र मळार वावर करूंक वावुरतात. हेमाबाई ब्रोशराची उक्तावणी करू. हेमाबाई आनी आमचे मानाचे सोयरे तशेंच कासा आमंत्रीत आनी सगळ्यांनी ब्रोशर उक्तावणी करतना हातभार लावचो.
देव बरें करूं मानेस्तानो. म्हाका होल स्प्रिट हायस्कुलाचे भुरग्यांनी तयार रावचे आनी जिजस बाब तुमचोय आमकां आदार ह्या खिणाक लागतलो. आमच्या पुरस्कार विजेत्याक माचेर हाडूं. म्युझिक जाय. ओके. तर मानेस्तानो आनी इश्ट मित्रांनो, अव्यावसायिक मळार पुरस्कार जांकां फावो जाला ते जावन आसात जुझे आंतोन पेरेरा, JP नोवे. मागता जिजस आनी होली स्पिरिट स्कुलाचे भुरग्यांनी तांकां मान रेस्पेदान माचे मेरेन घेवन येवचे आनी थोडक्यान ताची माहिती ऑडिओ क्लिपिंगा रुपान तुमचे मुखार. जुझे आंतोनियो पेरेरा उर्फ JP. मोगाळ जुझे बाब, तुमचो जल्म एप्रिलाचे 21 1943 वर्सा नुवे गांवांत जालो. तुमकां JP ह्या नांवान तियात्र मळार वळखतात. 15 वर्सांचे पिरायेर मॉन्ट दे गिरी हांणी सादर केलेल्या ओपेरांत तुमी भाग घेतलो. तुमी एक बरे भूमिका करपी कलाकार जावन आसात. तुमचे उत्तम भूमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करूंक तुमी बरी तजवीज केल्या आनी तियात्र मळार JP हे नांव मेळयलां. मिस आनाबेला, बिलमोत, भावार्थ, दोतोर मातेब्राव आनी चूक कोणाची हे तुमचे फामाद जाल्ले तियात्र. तुमी 1000 अदीक कांतारां घडल्यात आनी जायते तियात्र बरयल्यात. तुमी कार्नावाल उत्सवा वेळार जमनी वयले खेळ दाखोवन लोकांक धादोशी केल्यात. 81 वर्साच्या पिरायेर कोंकणी तियात्र माचेवेलो तुमचो वावर अजुनूय सुरू आसा. तियात्राक दिलोले तुमचे मोलादीक योगदान तियात्र अकादमी गोंय मांडून घेता आनी आयज 14 डिसेंबर 2024 ह्या दिसाक हो जीवन गौरव पुरस्कार 2024 अव्यावसायिक विभागांत आनी हे मानपत्र तुमकां भेटयतात. एंथनी बार्बोजा, अध्यक्ष, तियात्र अकादमी गोंय. परबी JP बाब, तशें देव बरें करूं समेस्त मानेस्तान. फुडले सुवातेर जो पुरस्कार विजेतो आसा ते जावन आसा जुझे MF दे JN बारेटो, जांकां मोगान आनी आपुरबायेन जुजू म्हूण सगळीं वळखतात. मागता विलियम तशेंच असुमटा कॉन्व्हेंट हायस्कुलाची सगळीं भुरग्यांची नांवां घेवपाची टाळटा वेळाच्या अभावा खातीर. तुमी आमच्या ह्या पुरस्कार मानकऱ्याक माचेर घेवन येवचे आनी मागता आमचे मुखेल सोयरी तशेंच मानाचे सोयरे हेर आमंत्रितां बरोबर हे पुरस्काराची भेटवण तुमी करची. त्या पयलीं जुझे MF DN बारेटो हांचे विशीं कांय माहिती. ताळ्याची आमचे कान वाट
पळयतात. José Martinho Félix da Jesus Nazareth Barreto Akka Juju. मोगाळ जुजेबा, तुमचो जल्म डिसेंबराचे 29 1953 वर्साक नावेली गांवांत जालो. तियात्र माचयेर तुमकां जुजू ह्या नांवान वळखतात. तुम्ही ल्हान आसतना इश्कोलांत जातोल्या साबार कार्यावळींनी भाग घेताले. तुम्ही तुमचे लिखणेचो पयलो तियात्र एक वोट गांवच्या फेस्ताक दाखोवन तियात्र पालकार प्रवेश केलो. तुम्ही जायते तियात्र बरोवन नामना जोडल्या, जशे परी गिरेस्ताय, शिकोप, नितीक डोळे ना, अनाथ, सत्या, एकूच रगत, देवाची खोशी, बदलो, पिसो, खुरीस आदी. तुमचे खुरीस ह्या तियात्राक तियात्र अकादमी गोंय हांचो 3रो इनाम फावो जाला. तुम्ही आयज पर्यंत 700 वयर कांतारां घडल्यात. 7 अदीक एकांकी आनी नाटकुली बरयल्यात आनी इनामाय मेळयल्यात. बदलो आनी रोज तूं ह्या कोंकणी चलचित्रांनी तुमचे योगदान आसा. तुम्ही 11 ऑडिओ आल्बम्स काडल्यात आनी त्यो आयकतल्यांक खूब आवडल्यात. तुम्ही ऑल इंडिया रेडिओचेर गितां गायल्यात आनी कोंकणी नाटकुली सादर केल्यात. तियात्राक दिलोले तुमचे मोलादीक योगदान तियात्र अकादमी गोंय मानून घेता आनी आयज 14 डिसेंबर 2024 ह्या दिसाक हो जीवन गौरव पुरस्कार 2024 ओ वेवसायीक विभागांत आनी हे मानपत्र तुमकां भेटयतात. एंथनी बार्बोजा, अध्यक्ष तियात्र अकादमी गोंय. प्रेमानंद बाब लोटलीकर हांणी लॉयलाच्या भुरग्यांक सांगता फुडले पुरस्कार जैतिवंत फ्रांसिस फेर्नांदीस हांकां घेवन माचे मेरेन येवचे. तितले म्हणसर तांचे विशींची माहिती आमी आयकून घेवया. फ्रांसिस फेर्नांदीस, मोगाळ फ्रांसिस बाब, तुमचो जल्म मायाचे 23 1959 वर्सा दाबाळ ह्या सोबीत सुंदर गांवांत जालो. तुमच्या तितिवा कडल्यान तुमकां संगीताची गोडसाण लागली आनी ताचेच कडल्यान तुमकां संगीताचें मार्गदर्शन मेळ्ळें. पिलार सेमिनरी फादर्सा कडल्यान तुमी सोल्फेज वाचूंक आनी बरोवंक शिकले. 1981 वर्सा तुमी तुमचो पयलो तियात्र चूक माचेर हाडलो. तुमी ऑल इंडिया रेडिओचेर आनी गोवा दूरदर्शनाचेर गितां गायल्यात. तुमी जायती एकांकी नाटकुलीं बरयल्यात, तशींच जायती खांतारांत रचल्यात. तुमी 2008 वर्साक माय पाय नांवाची पयली CD परगटली. तियात्राक दिलोलें तुमचें मोलादीक योगदान तियात्र अकादमी गोंय मानून घेता आनी कायज 14 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा हो जीवन गौरव पुरस्कार हो वेवसायीक विभागांत 2024 आनी हें मानपत्र तुमकां भेटयता.
एंथनी बार्बोसा, अध्यक्ष तियात्र अकादमी। परत एक पावट मागता प्रेमानंद बाब तुम्ही सेंट झेवियर्स इन्स्टिट्यूट इश्कोलाच्या भुरग्यांक घेऊन आमचे फुडले पुरस्कार विजयते पेद्रू बाब कुलासो हांकां घेऊन माचेर येवचे आनी मागता आमचे मुखेल सोयरे तशेंच मानाचे सोयरे आनी हेर आमंत्रितांनी हे पुरस्काराची भेटवण तुम्ही आमच्या पुरस्कार विजेत्याक करचे ते पयलीं तांचे विशीं ताणें दिल्ल्या योगदानाची थोडी भोव माहिती तुमचे मुखार। पेद्रू कुलासो, मोगाळ पिटरबाब, तुमचो जल्म नोव्हेंबराचे 11 1963 वर्साक बाणावडे गांवांत जालो। 1976 वर्साक सांत फिलोमेन ह्या आगुस्तीन फुर्तादो हांच्या तियात्रांत तुम्ही पयलेच पावट तियात्र माचेर पावल दवरले। तुम्ही एक बरे भूमिका करपी तशेंच गितां गावपी कलाकार जावन आसात। तुम्ही जायत्याच तियात्रांनी गितां गायल्यात आनी लोकांक धादोशी केल्यात। तुम्ही जायते नांववस्त्या दिग्दर्शकांच्या तियात्रांनी भूमिका करून आनी गितां गावून लोकांक धादोशी केल्यात। तियात्र अकादमीच्या स्पर्धांनी भाग घेवन तुम्ही जायते पुरस्कार मेळोवन घेतल्यात। तुम्ही जायते तियात्र बरोवन तशेंच कोंकणी संगीताच्यो कार्यावळी करून नामना जोडल्या। तुम्ही तियात्राच्या मळार मुंबय, पुणे आनी कारवारच्यो भोंवड्यो केल्यात। तियात्राक दिलोले तुमचे मोलादीक योगदान तियात्र अकादमी गोंय मांडून घेता आनी आयज 14 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा हो जीवन गौरव पुरस्कार 2024 ओ वेवसायीक विभागांत आनी हे मानपत्र तुमकां भेटयतात। एंथनी बार्बोसा, अध्यक्ष तियात्र अकादमी गोंय। परबी पेद्रू बाब कुलासो तशेंच देवबंद पुरस्कार जैतिवंत जावन आसा पीटर व्ही फर्नांडीस। मागता विलेन बाब तुम्ही ऑलरेडी पर्पच्युअल सोकर कॉन्व्हेंट हायस्कुलाच्या भुरग्या सांगाता ह्या आमच्या पुरस्कार जैतिवंताक माचेर घेवन येवचे आनी आमच्या मानेस्तांनी तांचो भोवमान करचो तितले म्हणसर तांची माहिती ताणें दिल्ल्या योगदानाची तुमचे मेरेन। पीटर व्ही फर्नांडीस, मोगाळ पिटरबाब, तुमचो जल्म जुनाचे 8 1945 वर्साक कोंकणी तियात्र माचेवेल्या वावराक सुरवात केली। तुम्ही नांवस्ते दिग्दर्शक जशे परी प्रेम कुमार, सी आल्वारेस, पीटर ऑफेलिया, आल्फ्रेड रोज, एम बॉयर आनी टिटा प्रिटो हांच्या तियात्रांनी काम केलां। तियात्र मोडात तुमच्या बऱ्या वावराक लागून तुमकां जायती इनामां फावो जाल्यात। तुम्ही एक बरे कांतारां रचपी बरोवपी जावन आसात तशेंच तुम्ही एक बरे दिग्दर्शक म्हूण नामनेक पावल्यात।
तुम्ही 25 अदीक सीडी काढून कांथा उंच दर्ज्यार पावोवंक प्रयत्न केल्या. तियात्राक दिलोले तुमचे मोलादीक योगदान तियात्र अकॅडमी गोंय मानून घेता आनी कांयच 14 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा हो जीवन गौरव पुरस्कार अव्यावसायिक विभागान 2024 आनी हे मानपत्र